नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. राज्यांतल्या लोकसभेच्या 2 सिटां खातीर प्रत्येका कडेन 6 उमेदवारी अर्ज म्हळ्यार दोन्ही सुवातांचेर लोकसभे खातीर 12 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. जाल्यार मांद्रे, म्हापशा आनी शिरोडेच्या वेंचणुकां खातीर एकूण 18 उमेदवारी अर्ज आयिल्ले आसा. राज्यांतली लोकसभा आनी विधानसभेच्यो पोटवेंचणूक बरोच संघर्शमय जावपाची चिन्नां दिसपाक लागल्यात. लोकसभेच्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघांनी प्रत्येका कडेन 6 अर्ज आयल्यात. उत्तर गोंयांत 6 आनी दक्षिण गोंयांत 6 अशे लोकसभेक उमेदवारी अर्ज आयल्यात. 8 एप्रिल सोमारा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसा. सद्याक छाननी उपरांत जे उमेदवारी अर्ज आयल्यात ते अशे. लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर एकूण 12 अर्ज आयल्यात. उत्तर गोंयांत 6 आनी दक्षिण गोंयांत 6. उत्तर गोंयांतले उमेदवार काँग्रेसीच्या तिकेटीर गिरीश चोडणकर, श्रीपाद नाईक भाजपाच्या तिकेटीर, अमित कोरगांवकर RPI, दत्तात्रय पाडगांवकर आप, ऐश्वर्य साळगांवकर अपक्ष आनी भगवंत कामत अपक्ष. दक्षिण गोंयचे लोकसभेचे उमेदवार काँग्रेसीचो फ्रांसीस सार्दिना, भाजपाचो ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, आपाचो एल्विस गोम्स, शिवसेनेची राखी नायक, अपक्ष उमेदवार कालिदास वांयगणकर आनी मयूर काणकोणकर अपक्ष. विधानसभेच्या पोटवेंचणुकेक 3 मतदारसंघांत 18 उमेदवारी अर्ज. मांद्रे मतदारसंघ काँग्रेसीचो बाबी बागकार, भाजपाचो दयानंद सोपटे, गोवा सुरक्षा मंचाचो स्वरूप नाईक, अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकर आनी अपक्ष मुक्ती आरोलकर. म्हापशा मतदारसंघाचो उमेदवार भाजपाचो जोशुआ डिसुजा, काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो संजय बर्डे, गोवा सुरक्षा मंचाचो नंदन सावंत, आप पक्षाचो शेखर नाईक, अपक्ष उमेदवार आशिष शिरोडकर आनी सुदेश असोटीकर अपक्ष. शिरोडा मतदारसंघाचे उमेदवार मगो पक्षाचे दीपक ढवळीकर, सुभाष शिरोडकर भाजप, काँग्रेसीचो महादेव नाईक, आपाचो योगेश खांडेपारकर, FDLPचो हरिश्चंद्र नाईक आनी गोवा सुरक्षा मंचाचो संतोष सतरकर. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.